मालपे हायवेचेर आसा। सकाळी खंय आमदार येवन गेलो इन्स्पेक्शन करून। आता गोंयान जे डेव्हलपमेंट जाला म्हणून हे सरकार मिरयता, तेंचे डेव्हलपमेंट आमी मालपे पळोवपाक शकता। हेच ते डेव्हलपमेंट जे गेल्या वर्सा कोसळ्ळें आनी आतां कोसळपाचे वाटेर आसा हे दिसता। कित्याक ही जी तेंच्यांनी रिटेनिंग वॉल बांदले, ही रिटेनिंग वॉल वांकडी बांदले आनी परत पडपाच्या परिस्थितीन आसा कशी दिसता। कित्याक सारकी वांकडी जाले आनी हो डोंगर तुमी पळोवपाक शकता वयलो। कितें ह्या डोंगराचो भार ही रिटेनिंग वॉल घेतली जाल्यार आमकां खबर ना। कितें तिची सायजूय बारीक आसा। आतां कॉन्ट्रॅक्टरान कसलें काम केलां तेंय आमकां खबर ना। ऑलरेडी ह्या हायवेचेर पाड पडलेली आमी सगळी पळयले। पत्रादेवी पाड पडलेली पळयले, नयबागा पडलेली पळयले, मागीर मालपे पडलेली पळयले, सगळे कडेन हायवेचेर पडले। आनी हायवे प्लॅनिंग नासतना बांदले म्हणून आयज पेड्यान एक्सिडंट जाता, रातीच एक्सिडंट जाला, नयबागान एक्सिडंट जाता, हें आमी पळयलां। आतां वॉल्टर लोबो तुका सांगता, हे पळय हे म्हाजे फाटल्यान जे आहात न्हू, हे मरे बुराक सोदतात, बुराक सोदतात ते आतां। हे आतां बुराक आतां ओपन करतात जे मातयेन चॉकअप जाले ते, हे पावसान आतां। कितें रे म्हणटकूच तेंकाय खबर आहा ही पडटली म्हणून, आनी जाणून बुजून हेंच्यांनी जर ही कामां केल्या न्हू जाल्यार हेंकां ब्लॅकलिस्ट करपाची गरज आसा। आयज गोंयच्या सीएमान एक्शन घेवपाची गरज आसा। भाशणां नाका आमकां भाशणां नाका, एक्शन घे। ही मालपेची रिटेनिंग वॉल कोसळटली म्हटल्यार कोसळटली। गांवच्या लोकांनी सांगलां कितें, आनी खुबश्या लोकांनी हेचेर उलयलां, एक्टिविस्टूय उलयले। कितें रे आयज तुमी सारकी कामां करिना म्हणून लोक उलयता, हेका डेव्हलपमेंट म्हणूंक शकना। हे डिस्ट्रक्शन, हे तुमचे डेव्हलपमेंट लोकांचो जीव घेतले। कितें हे जे तुमी चलयला न्हू, कितें हो मरे पयशांचो तांडव। सेंटराकसून हजार कोटी हाडटात आनी ही चीप क्वॉलिटीची कामां दितात, वयता थंय पडलेली आसा। कितें मात सुद्दां जर लोकांची दया माया आसा जाल्यार मातशी मरे हे कॉन्ट्रॅक्टर आहात न्हू, हेंचेर लक्ष दवरा आनी कामां तेंचे कडल्यान रितसर करून घेया। हे पळय तेंकाय खबर आहा ही आतां पडपाक शकता म्हणून ते आतां हांगा कामां करपाक येयल्यात।